सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह हा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. आंदोलना वेळार टीसीपीच्या कार्यालयांतल्यो फायली गायब. मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरप्यांचेर जातली कायदेशीर कारवाय. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. दिवचलची एक माध्यमिक शाळा फोडपाची घडली घडणूक. चोरांनी नेमके कितें चोरले तें मात कळूंक ना. चोरी करपाक वापरिल्ली शस्त्रां चोरांनी शाळेतच सोडून काडली पळ. बुधवारा बीएससीची जाली बसका. खाजगी दीस आशिल्ल्यान पयलेच दिसा अर्थसंकल्प मांडपाक विरोधकांनी घेतली हरकत. फकत बदली पुरो जायना पूण संबंधीत पुलीस अधिकाऱ्याक बेगोबेग करात निलंबीत. युरीन केली मागणी. आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान 39A कलमाड आंदोलनाक जाहीरपणान दिला तेंको. मजगती सभापतीन 6 मार्चाक अर्थसंकल्प सादर करपाचे आशिल्ल्यान विधानसभेचे वेळापत्रकय केले जाहीर. राजदीप नायकान 70च्या लोकांचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान वाळपय पुलीस स्टेशनात राजदीपा आड कागाळ केली नोंद. 28 फेब्रुवारी मेरेन लोकांची जाहीर माफी मागूंक ना जाल्यार करतले आंदोलन. 70कारांची शिटकावणी. मनोज फकत आमदार जावपाच्या वैयक्तीक महत्वाकांक्षेचेर आसा लक्ष. काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकाराची खर टिका. जाल्यार मनोजाच्या जाग्यार विरेशाक करचो आरजीपीचो अध्यक्ष सावियो डिसिल्वाचो सल्लो. आता पळयात खबरो विस्तारान. नगर नियोजन मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरपी आंदोलका आड कारवाय जातली. घराचेर मोर्चा व्हरपाची कृती अयोग्य आसून हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. आंदोलना वेळार टीसीपी खात्याच्या कार्यालयांतल्यान कांय फायली गायब जाल्या. हे विशीं अधिकाऱ्यान पणजी पुलिशेंत कागाळ केल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आणि एकंदर फाटले 4-5 दीस जो इन्सिडन्स ज्या पद्दतीन भासयलो वता की कोणाचेर तरी अन्याय जाता म्हणून त्या खातीर हांगासर ज्या फोरमाचेर जेणी ज्या पद्दतीचे डिस्कशन्स करपाक जाय, ज्या पद्दतीचें आंदोलन करपाक जाय तें कायद्यान आंदोलन करचें. बट ज्या पद्दतीन हांवें दिसताय म्हटलां की जेका आंदोलनाची मर्यादा ओलांडून आमच्या एखाद्या मंत्र्याचे घरा कडेन वचप आनी तेजें घर उद्ध्वस्त करपाचो, ताका बाकी ताका मारपाचो, हेजो तेजो प्रयत्न करप, गाळी थवप आनी अशा पद्दतीचो प्रयत्न जर केला पळय तातूंतल्यान आतां एकटोय सुटचो ना. ताजेर कडक एक्शन जी आसा पळय ती आमी घेतले. कारण एक खंय तरी लिमीट जी आसा पळय ती लिमीट तेंच्यांनी क्रॉस केल्ली आसा म्हजें सरळ म्हणणें. आनी तें तांकां सगळ्या जाणांक भोगचें पडटलें. सरळ आसा. कारण आंदोलन करपाक प्रत्येक फावटी मार्ग आसा आनी तें आंदोलन तेंच्यांनी त्या मार्गान करपाक जाय. तेंच्यांनी लॉ एंड ऑर्डर आपल्या हातांत घेतल्या पळय न्ही ते लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेतलं ते एकटोय मनीस सुटचो ना. तेंचेर केसीस जातल्यो काय कशें कितें तूं थोड्या दिसांनी पळयतलो. फक्त केसीस न्ही तेजेर जाता तितकी कडक एक्शन जाता. तशेंच सीएम आमी पळयलें जो मॅन हँडल म्हणटाले एक आमदाराक सो ताजो इशू. त्याच बरोबर रातचो एखाद्या ऑफिसान रावप रातभर. म्हाका सांग एखाद्या ऑफिसान 6 जाली ऑफिस सोंपता थंय रावपाची कितें गरज आशिल्ली. आमी तरी सुद्दां लेडीज आशिल्ले म्हणून रावपाक सांगलें. आज उपाट पुडो आमी रातची जर भायर काडली जाल्यार लेडीजांक भायर काडली म्हणटाले म्हणून आमी ताका परत सांगलें की बाबा तुज्या बरोबर महिला आसा पण रातच्या एखाद्या ऑफिसान न्हिदप. आतां त्या ऑफिसांत आयज कंप्लेन दिल्या फायली चोरीक गेल्यो म्हणून आपल्यो. त्या फायली आतां फायली कोणाच्या घरा कडेन सोदप आनी त्या लोकांच्यो ज्यो फायली सुद्दां त्यो आतां कोणाच्या घरा कडल्यान आमी हाडप. त्या ऑफिसांतल्यान कंप्लेन दिल्या. तिणी आतां त्या लेडी ऑफिसर आशिल्ली पळय न्ही तिणी कंप्लेन दिल्ली आसा. आपल्याक वेगवेगळ्यो गाडी चोवल्यो किंवा आपल्याक वेगवेगळ्या प्रकारे केलें तेजेर एक्शन करप. तेजेर मागीर शी इज नॉट अ लेडी. मागीर तिच्या ज्या पद्दतीन तिका पुलीस प्रोटेक्शनान भायर काडचें पडलें. रातभर रावपाची गरज नासली न्ही आनी रातच्या ऑफिसान रावंक नासलें काम. तर आंदोलन करचें कोणी ऑफिसाच्या भायर येवन करचें आसलें. तांकां रावपाक जाय आसलें. आझाद मैदानाचेर आंदोलन करताले तें करचें आसलें किंवा ऑफिसाच्या भायर करपाचें. ऑफिसान भितर रावन आंदोलन नासलें. ताका दुसरे दीस सकाळीं बी आमदाराकूय सांगलें की तूं बरे भशेन भायर सर म्हणून थंयसर. पुलिसांनी कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट केल्या तुमच्या प्रेसाचे उजीर केल्या
मी ताका सांगला की तूं थंयच्यान भायर सर मी भायर सरप कारण तूं हांगासर रावल्या कारणान शेनवार आनी आयतार ते आमी बसोन रावतले अरे बसोन राव ऑफिसान बसून रावपाचें कसलें आंदोलन करपाचें ऑफिसाच्या भायर बसून राव आनी आंदोलन कर आमी ऑफिसाच्या भायर बसून रावले ताका थंयसलो धांवडून घातलो ना ऑफिसाच्या भितर आशिल्लो ताका थंयचो उखलून हाडटाना तो आपूण पडला म्हणून सांगता खंय तरी आमी काल पर्यंत जे आसले पयलीं आमकांय दिसतालें की बाबा हय ही ज कलीग ही ज MLA प्रॉपर वेंतल्यान ताका काल पर्यंत सांगलेलें की आमी तुजें एखादें चल आंदोलन केलें ठीक आसा बाबा म्हणून पण ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी चलयलां आनी ज्या पद्दतीन फुडें वचूंक सोदता पयलीं हे एक गोंय वेगळ्या पद्दतीच्या विचारसरणीन फुडें व्हरपाची शक्ती आसा त्या अशा सोडचो ना आनी अशा पद्दतीची मेंटेलिटी जी आसा पयलीं ही गोंयांत चलची ना. बुधवारा BACची बसका जाली. खासगी दीस आशिल्ल्यान पयलेच दिसा अर्थसंकल्प मांडपाक विरोधकांनी हरकत घेतली. आमदार विरेशाचेर पुलिसांनी केल्ल्या वागणुकेक लागून गोंयच्या राजकारणात नवो वाद सुरू जाला. फकत बदली पुरो जायना पूण संबंदीत पुलीस अधिकाऱ्याक बेगोबेग निलंबीत करचो अशी खर मागणी आमदार युरी आलेमावान केल्या. मजगती TCP खात्या कडेन संबंदीत प्रस्न विधानसभेत वेळार हाताळटले अशें आपल्याक आश्वासन दिल्ल्याची माहिती आमदार विरेशान दिली. तशेंच अर्थसंकल्प शुक्रारा सादर जावपाक लागून खासगी कामकाजाचो एक दीस उणो जातलो. अर्थसंकल्प हेर दिसा मांडपाची मागणी हांवें केल्ली अशें आमदार विजयान बसके उपरांत सांगलें. एडवायजरी कमिटीची मिटींग जी पळय आसा ही ती स्पेसिफिकली आमचे येता तें सेशन जे 6 तारखेक 6 मार्चाक सुरू जातलें तितून ट्रान्जॅक्ट करपाचें जें पळय बिजनेस आसा त्या बिजनेसाच्या बद्दल आसतली. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलो विशय सांगता हांव की आज पर्यंत टील 24 ऑफ फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आनी अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832. तेजे नंतर बाकीचे जे पळय हे आसा आमचे बिजनेस 0 अवर्स मागीर ऑब्युच्युरी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पेपर टू बी लेड डावन इन द हावस कॉलिंग अटेन्शन्स ह्यो सगळ्यो गजाली आसतात पुन्हा. तेच्याच बरोबर कशें आसा की प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द इयर 25-26 थर्ड बॅच हो एक आमचो एजेंडाचेर सब्जेक्ट आसा. आमचे सगळे प्रायवेट मेंबर्स बिल्स जी आमी BACन घातल्या आनी हेजे पयलीं आमचे घेवंक ना ह्या बाबतींत आमी सगळ्यांक सांगलेलें आसा. प्लस जे टायमार आमचे कॉलिंग एटेन्शन्स हांव क्वेश्चन्स घालता हांव क्वेश्चन आमचे फावटी कितें जाता विथीन 48 आवर्स आमकां बिजनेस मेळना होय मांडला आनी हो जो बिजनेस प्रामुख्यान TCP डिपार्टमेंटाचेर खुबशे आमकां प्रश्न टायमार आन्सर करूंक मेळना हें तांकां सांगलेलें आसा. सो एश्युरन्स म्हाका मेळिल्लो आसा की TCP डिपार्टमेंटाचे जितले क्वेश्चन आसा ते टायमली मेळटले. शुक्रारा आमचो प्रायवेट मेंबर आमकां दिवपाचो. प्रायवेट मेंबर म्हणटा ते एक MLAचो हक्क आनी प्रायवेट मेंबर डे म्हणून दवरता इज एज पर द स्टॅट्यूट्स. शुक्रार म्हणटा तो प्रायवेट मेंबर डे. आतां आनी शुक्रारा सेशन केलां बजेट शुक्रारा प्रेजेंट केलां आनी प्रायवेट मेंबर डे उडयला पयलो धपक्याक स्टार्टिंगूच कायदो मोडून म्हणल्यार कन्वेन्शन तोडून सेशन सुरवात करतात म्हणजे एक बॅड सुरवात वायट सुरवात. हाजेर मुख्यमंत्र्याचें उत्तर अशें आसा की शुक्रार खंय बरो हो तो मूर्त थंय बरो बजेट प्रेजेंट करता. हांवें म्हणलें बरो जुम्मे के जुम्मे घालता बरो एक्चुली शुक्रार आमी सेक्युलर देश शुक्राराक मूर्त लागून बजेटा प्रेजेंट करपाक लागले जाल्यार आमी प्रोग्रेसीव स्टेट काय कितें तें प्रश्न जालो कळ्ळो जालें. regards to the issues of how Viresh Borkar was manhandled, मुखेलमंत्री आमी सांगलेलें आसा ते इमिजिएटली PI टर्मिनेट जावपाक जाय. टर्मिनल सस्पेंड तेणें उतर दिलेलें आसा की ही इज गोईंग टू आतां सद्याक तेजें इन्वेस्टिगेशन जाता एंड ही वील शॉर्टली मेक शुअर दॅट पर्टिक्युलर PI हॅज टू बी बुक्ड फॉर वॉट एवर ही हॅज डन. हेजेय चर्चा जाली. क्वेश्चन आवर जे 48 आवर्स प्रायर जे दिवपाक जाय हिंगा कितें जाता समज एक तिकट क्वेश्चन येयलें जाल्यार ते मागीर ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर कोताय आनी मागीर अनस्टार्ट करून उडयताय. हे इतली वर्सां ही प्रथा जाल्या. ऑनरेबल स्पीकर हॅज सेड असलें हें ह्या सेशनाक जावचें ना. कलम 39A खातीर गोंयांत राजकारण गरम जायत आसा. आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवालान ह्या कलमा आड आंदोलनाक जाहीरपणान तेंको दिला.
आनी खाशेलें अधिवेशन आपोवपाची आनी कलम 39A रद्द करपाची खर मागणी केल्या. मजगती सभापती गणेश गांवकारान 6 मार्चाक मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प सादर करपाचे आशिल्ल्यान विधानसभेचे वेळापत्रकय जाहीर केल्ल्याची माहिती दिली. तशेंच आमदार विरेशान बसकेत येवन चर्चा करची अशी मागणी केली. गोंयच्या राजकारणात नेमके कितें घडटा ते पळयात. गोंयांत कलम 39A आड आंदोलनाक आप पक्षाचे मुखेली अरविंद केजरीवालान पुराय तेंको जाहीर केला. हे फाटभुंयेर ताणें बेगोबेग खाशेलें अधिवेशन करपाचोय उलो मारला आनी हो कलम रद्द करपाची मागणी केल्या. दुसरे वाटेन दोतोर प्रमोद सावंतान 6 मार्चाक 2026-27 वर्साचे राज्य अर्थसंकल्प सादर करतले. सभापती गणेश गांवकारान दिल्ले म्हायती प्रमाण 9 आनी 10 मार्चाक अर्थसंकल्पाचेर सामान्य चर्चा जातली. अनुदानाची मागणी 11 मार्चा सावन चर्चा सुरू जातली जाल्यार विधेयक 27 मार्चाक समन जावपाचे आसात. खंयच्योय गजाली चर्चा केल्यार सुट्टा. आमदार विरेशान बसकेत हजर रावन मुद्दे मांडचे अशें सभापती गणेश गांवकारान सांगले. मजगती कलम 39A आनी अर्थसंकल्प अधिवेशन ह्या दोनूय घडामोडींक लागून फुडले कांय दीस गोंयच्या राजकारणात व्हड ताण निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. I am told that Section 39A of Goa TCP Act provides an opportunity for huge corruption to various ministers and various officers in Goa, and because of which the people of Goa are very fed up, and it is the demand of people of Goa that Section 39A should be abolished. I make an appeal to the Chief Minister of Goa that this section should be immediately abolished. Even if they have to call a special assembly session, they should call a special assembly session and they should abolish this particular section, and I lend my support to this movement. Thank you so much. विषय कसो जाले तुमकां सांगता की तो एक कलीग आमचो फ्रेंड तो मेंबरय जालो आनी म्हाका दिसलें कित्याक की तेजे आरोग्या विशीं तक्रार आसा म्हणून हांव गेल्लो थंय आनी आज मिटींग आसलेली थर्सडे आमची BSCची आनी तो विरेश बाब जो पळय आसा पळय तो ऑनरेबल मेंबर आसा म्हणजे कमिटी मेंबर आसा BSCचो. ताका तें म्हणलें तूं फाल्यांची मिटींग एटेंड कर, मागीर तुजें कितें पयशें आसा तितून भितर म्हणल्यार आमी इंटरव्यू करना, मिटींग एटेंड कर, तें कितें कामकाज आसा तितून भितर भाग घे, तुजें कितें म्हणणें आसा तें मांड, तें आमकां रिकॉर्डूय करपाक मेळटलें. आनी तेजेर कितें तर समज तर आमी करपाक शकतले की हावजांक डिबेट करून जाल्यार मागीर तेजेर चर्चा करया. ताका तें आतां सांगपाक गेल्लो आनी तेन्ना ताका हांवें एक रिक्वेस्टूय केल्ली की खंयच्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय न्ही त्यो चर्चेंतल्यान बरे भाशेन चर्चा करून सुट्टा आनी जे पळय कितें पळय लोकांक लागून करपाक जाय तें करपाकच आमकां सगळ्या लोकांनी निवडून दिल्या. मागीर आतां तेजे कडेन उलोवन हांव तेजे नंतरूय माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो. मुख्यमंत्र्यान ताका कितें ऑफर्स दिली पूण लास्ट मागीर कशें आसा की ताका जी गजाल पळय पसंत आसा तेणी स्विकारली. गोमंतक TV खातीर भीमा पाटील. राजदीप नायकान 70च्या लोकांचेर आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान वाळपय पुलीस स्टेशनात राजदीपा आड कागाळ नोंद केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 3 दीस पयलीं एका आंदोलना वेळार राजदीप नायकान 70च्या 45,000 गोरवांक असो उल्लेख करून 70कारांची भावना दुखयल्ली. देखून 28 फेब्रुवारी मेरेन लोकांची जाहीर माफी मागूं ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी 70च्या लोकांनी दिल्या. पळयात. एक वेगळें राज्य कर आणि विश्वजीत राणेन थंयचो राजा कर आणि ते अख्ख्या खा. कारण तुम्ही थंयचे पोचले तुवें धमकी दिल्ली न्ही 45,000 लोक घेवन देंवतले म्हणून. ती 45,000 तुवें गोरवां पोचले जायत पूण अख्ख्या गोंयांत आसा ती गोरवां न्ही आणि तूं आणि प्रमोद सावंत दोगूय जर आमी एकी कडेन आसा म्हणटा न्हू. जमता जाल्यार प्रमोद सावंतान आणि प्रमोदाचे बायलेन दोगांयनी साखळेचे वेगळे राज्य करचे आणि तेजेर राज्य करचे.
जे 70चे लोक सुशिक्षित आहात आणि शब्दाक जागपी आहा हे ताका खबर आसा सुद्दां जाल्यार तेणी ही मिस्टेक केल्या आनी ही मिस्टेक केल्या पळय ती ताका खूब म्हारग पडटली आनी तेणी 70न आतां नाटकां करतना सांबाळून करची पडटली जर तो हय आमी गोरवां घेवन थंय ते स्टेजीर येतले ताका सोडचें ना तेन्ना ताका खबर आहा इतिहास 70कारांचो ह्या आदी जो इतिहास घडयला तो 70 घडला इतके जाणा जावन सोडून सुद्दां ही मुर्खपणाची भाशा तो जो उलयला तेजें पनिशमेंट ताका मेळटलें आनी तेणी जर ते बरे भशेन निभयलें आमी निभोवपाचो अल्टिमेटम दिला ताका तेणी जर ते न निभोवना आनी तो ते वाडयता जाल्यार मागीर तेजो परिणाम ताका भोगचो पडटलो. की काल आमचो राजदीप नायक हेणे एक 70च्या लोकांचेर एक विधान केल्लें आसा की 70चे लोक हे बाबान म्हणजे अशें की पोसलेले आसा गोरवां म्हटलेलें आसा आमकां पूण त्या विधानाचो आमी खंडन करता निशेध करता कित्याक जाणा आमी 70चे लोक सगळे जागरूक आनी प्रतिश्ठीत नागरीक आसा आमी कोण गोरवां अशें आमी म्हणिना आमी एक बरे समाजान बरें वावरता सो त्या खातीर हे खंडन करता आमी तेजो एक तेजें विधान केल्लें तें ताका एकूच आमी सांगूंक सोदता की तूं एक व्हडलो कलाकार आसा आनी 70न सुद्दां भरपूर कलाकार जल्मल्ले आसा त्या खातीर आमी तुका त्याच नजरेन पळयता आमी तुका एक कलाकार बरो नजरेन पळयता पूण जे तुवें काल उलयला सोशल मिडियाचेर हे आमकां आवडोंक ना तुजें. आज तू ज्या पवित्र भुमीचेर आझाद मैदानाचेर रावन आमकां 70कारांक गोरवां म्हटलेली आहा हो तुजो शब्द तुका ह्या 70च्या पवित्र भुमीन येवन फाटी घेवचो पडटलो 70कारांची तुका माफी मागची पडटली जर तुवें आमकां गोरवां म्हटलां आनी ह्यो तुका 3 दिसांचो टायम दिल्लो आहा 70कारांनी त्या 3 दिसाच्या टायमा भितर तुज्या कडेन जर जायना जाल्यार ही जी गोरवां म्हटल्या तुवें ती तुका शिंगारूय घेवन फाटी सरची ना. जे तुम्ही नाट्य कलाकार जावन अशी भाशा उलयली कित्याक आमी 70चे कलाकार एक म्हणजे बऱ्या मनान सगळ्यांचो आमी स्वागत करता आमच्या 70न पूण तुमी एक 70 वासींक आमकां गोरवां म्हणून जेन्ना मानली तेन्ना आमकां खूब वायट दिसलें पूण आयज आमी सांगूंक सोदता की एक कलाकार म्हणून तुमी शुन्य आसा कित्याक कलाकारा कडल्यान जी मेसेज वयता ती खरें म्हटल्यार बरी वयता मेसेज की ते तेंचे विचार आमी लोक खूब अशे नाटकां पळोवन ते विचार घेता आपल्या जिवनान ते आत्मसात करता पूण आयज तुमी कलाकार म्हणून खरेंच शुन्य आसा. आयज आमी वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर सगळे वाळपयेन 70चे लोक जे आसा एकठांय जाल्ले आसा तो एकठांय जे आमी जाला ते एज अ पॉलिटिकल पर्सन किंवा एक हांव मुस्लीम किंवा ते हिंदू आनी ते क्रिश्चन म्हूण जावं ना सगळे जातीचे लोक सगळे 70कार एकजूट जावन हाचेर येयला कंडेम करपाक की काल जो राजदीप नायक हेणी जो व्हिडिओ व्हायरल केला जेतूर तेणी वाळपयचे 70चे जनताक 45,000 जे कितें आसा लोक न्ही ती कितें गोरवां अशें म्हणून कितें तरी तेणी कमेंट पास केला आनी ते लोकांक अक्षरशः मनाक दुखला की तेणी 70 अशें न्ही खंयचेच क्षेत्राक अशें टिप्पणी करपाचो हक्क ताका कॉन्स्टिट्यूशन दिना. सरळ 70ची जनता म्हणजे गोरवां अशी म्हटलेली आसा आनी तो आपूण बरो म्हणटा म्हण तेजो हांव सगळ्यांत पयलीं निशेध करता आमच्या सगळ्या 70च्या जनतेच्या वतीन तेजो निशेध करता. गोंयांत राजकीय वातावरण तापिल्लें आसून लेगीत आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परबाचेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी खर टिका केली. वैयक्तीक महत्वाकांक्षा आनी अपरिपक्वताय वक्तव्यांचो आरोप करून काँग्रेस पक्षान आरजीपीच्या नेतृत्वाचेर प्रस्न निर्माण केला. पळयात पुराय बातमी. एके वाटेन राज्यात कलम 39A रद्द करपा खातीर व्हडलें आंदोलन सुरू आसा तशेंच गोंयच्या हिताचो प्रश्न प्रलंबीत आसा अशा वेळार मनोज परब युती कडेन चर्चा करपाक व्यस्त आसात. तांचें लक्ष फकत आमदार जावपाच्या वैयक्तीक म्हत्वाकांक्षेचेर आसा अशी खर टिका काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकरान केला. मजगतीं मनोज परबाची वागणूक अपरिपक्व आसा. विरिशान मनोजाच्या बदलाक आरजीपीच्या पक्षाचे फुडारपण करचें अशें आमकां जाय जाल्यार म्हणूं येतालें पूण त्या पावण्यार वचपाची आमची इच्छा ना. मनोजान आमच्या अध्यक्षाचेर विधान करचे पयलीं बारीकसाणेन विचार करचो असो सल्लो दक्षिण गोंयचो काँग्रेस फुडारी सावियो डी सिल्वान दिलो. आझाद मैदानाचेर जाली त्या मिटिंगेन सगळे उलोवपी 39A उलयले. सगळे उलोवपी कशा पद्दतीन विरेशाचेर अन्याय जालो पुलिसांनी तेचेर कशे रितीन ताका ओडून हाडलो ह्या विशयाचेर उलयले
सगळे उलोवपी सगळे लिडर उलयले की 39A गोंय खातीर, गोंयच्या जमिनी खातीर, गोंयच्या अस्मिताये खातीर कशें हानिकारक आसा हें उलयले. पूण हो तुकाराम परब खंयच्या विशयाचेर उलयलो? एलायन्साचेर उलयलो. हेचें पुराय भाशण फक्त एलायन्साचेर, फक्त इलेक्शन, फक्त सत्ता कशी आपणाक मेळटली, आपूण आमदार कसो जातलो, आपूण मंत्री कसो जातलो, हेच चिंतून तेचें भाशण काडून पळया गोंयकारांनो. तेचें भाशण परतून एकदां नियाळून पळया. तेचें सगळें भाशण एलायन्स करूंक जाय. अरे आयज 39A हे रद्द कशें जातलें? विरेश बोरकाराचें हेल्थ बिगाडचें ना कशें? ह्या विशयाचेर तो उलयलो ना. आयज तो एलायन्स वचात थंय एलायन्स करुया. एलायन्स सगळ्यांक जाय. जें गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. तुका एकट्याक जाय तें जावचें ना. आनी तुका एकट्याक जाय एलायन्स म्हूण तूं आमच्या अध्यक्षाचेर, आमच्या पार्टीचेर आरोप करूंक शकना. तुका कोणीच अधिकार दिवंक ना. तशेंच तेजेर एक एटॅक जालो, जे कशे पद्दतीन ताका सेकंड फ्लोरारसून सकयल हाडलो हेचेर विरोध करून एक उलो जालो. तशेंच 39A हाचेर हो स्क्रॅप करपाक आमचे बाब अमरनाथ पणजेकरान सगळें सांगलां. जे हो जालो जे प्रोटेस्ट, बट इट लूक लायक अ पॉलिटिकल, सगळे पॉलिटिकल पार्टीज सगळे आशिल्ले, पूण हांगाच इट वॉज ऑल डायवर्टेड. एकूच मुद्दो उलयताले ते एलायन्साचेर. हांव नको हो जो तुकाराम परब जे आज आमकां एक्यूज करता, जे आमचे प्रेजिडेंटाक हो BJP म्हणून, काल आजोच कार्यकर्ता विश्वेश नायकाक तेजे तोंडाक धरून कितें केलें तें पळयात तुमी. हाजेर गमता की हो CMाक एटॅक करूंक दिना. हाजेर काल सामकें सिद्ध जालां की हो B टीम हो BJP आनी हो CMाचो म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंयांत कोणाच्या वैयक्तीक घराचेर मोर्चा व्हरपाची संस्कृती ना. कोणाच्याच घराचेर मोर्चा काडचो ना असो म्हजो स्पश्ट स्टँड आशिल्लो. तशेंच म्हज्या मतदारसंघातले खुबशे लोक ह्या आंदोलनाक वांटेकार जाल्ले आनी तांची जापसालदारकी म्हजेर आशिल्ली. आमी सामान्य लोकांच्या आंदोलनाक तेंको दिवपाक आयिल्लीं, खंयच्याच पक्षाच्या मोर्चाक न्हय. मात थंय RGPचो मोर्चा दिसलो अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलें. जंय बायल्यो आसा, भुरगीं आहा, तेन्ना आमी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी आमचें कर्तव्य जाता की सेफ्टी सेक्युरिटी आमी तांची मेंटेन करूंक जाय. जेन्ना मॉब जाता तेन्ना दीस इश्यूज कम अप, विच इज वाय आय वॉज सेइंग की डिस्कशन जावन आमी प्लॅन करूं. कितें डिस्कशन जाल्लें हांव तरी नाशिल्लो डिस्कशन. सो आय वॉज नॉट अवेअर दॅट दीस वॉज अ meeting to take a morcha to somebody's personal house. And I have my views on going to people's houses. गोंयांत आज मेरेन एक कल्चर ना की लोकांचे घराचेर मोर्चा हाडप. हें अजून मेरेन कल्चर येवंक ना. म्हाका दिसता तें येवचें न्ही. सेक्रेटरिएटाचेर मोर्चा व्हरप व्हरूंकूच जाय, एसेंब्लीचेर व्हरप व्हरूंकूच जाय. दीज आर डेमोक्रेटीक प्रॅक्टीस. हें मातशें नवें आशिल्लें, पूण तें डिस्कस जावंक नासलें. आय वॉज नॉट अवेअर. विदाउट डिस्कशन इतल्या लोकांक भुरग्यांक घेवन आमी वतात 7 किलोमिटर चलून विदाउट एनी प्लॅन. म्हणून हांवें तें म्हणलें की यू आर एक्सपेक्टींग पीपल टू बी लायक कॅटल. पीपल आर नॉट कॅटल एंड नोबडी इज एनीबडीज बॉस. गोरवां आसा पळय ती गोरवां आपल्या मालकाक वळखता म्हणटा पळय, कोण कोणाचो मालक न्ही. म्हजो तरी कोण तो मालक न्ही. हें हांवें क्लॅरिफाय. प्रोटेस्ट कोणाचो प्रोटेस्ट तो लोकांचो. थंय कोण आशिल्ले, कोण कोणाक डायरेक्शन दिताले. हांव प्रोटेस्टाक आयिल्लो लोकांचो प्रोटेस्ट. हांव प्रोटेस्ट RGPचो प्रोटेस्ट म्हणून येवंक ना. थंय दिसतालें तो RGPचो प्रोटेस्ट. गोंयांत दिसान दीस चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. नावेली वाठारांतल्या एका घराचे जनेल फोडून चोर घरांत घुसले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चोरांनी 4 इंग्लीश सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी रोख रक्कम फारायली. घराचो धनी विदेशांत काम करता. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. नावेली बाग हो नावेली आमी कटक म्हणटाय थिंग पडला आनी आमचे एरिया म्हाका दिसता एक 40 घरां आसा आमच्या गांवांत. आनी केन्ना लायफान चोरी म्हणटी जायनासली. आज हे फर्स्ट टायम आमच्या गांवांत ही चोरी जाल्या आनी मातशें रातची जाली कळनाका. आनी आज आमी सांजे वखदां 5 सुमार आमच्या एकट्या भुरग्यान 1,000 रुपयान चोयलें. कित्याक ही लंडन गेल्या वखद 16 तारीख गेली लंडन आनी आज 5 दीस जाले.
तेन्ना जी सडनली चोरी जाल्या म्हणटकूच सामकें देर ओपन आली कळ्ळें आनी गांवच्या लोकांक सांगलें बाबा देर ओपन आहा म्हणून. तेन्ना आमी काजन तेंगे आय ते येयले आनी आमी चोयल्या वखद देर धक्के ओपन केलो आय सगळें भितर. मागीर आमी पुलिसांक आपयले आनी पुलीस बी येयले आमी मिडियाक आपयले आमी बाबा संतोश तुका हांव देव बरें करना तर रोखडोच आमचो येयलो आपयता येता. किती वेळ सद्या कॅश थोडे कॅश 2-3 हजार कितें उरले तेणी आनी कांय उरना आनी थोडे सोऱ्या बाटली आहल्यो भितर आमच्यो भायल सोरो ते वयले हायर कांय उरना हें तशी आहा. IIT प्रकल्पा खातीर 3 जागे निश्चित केल्ल्याचे आयकुपाक येता. हातूंत फोंडे केरीच्या बुदकाम पठाराचो आस्पाव आशिल्ल्याचे कळिल्ल्यान केरी नागरीक कृती समितीच्या वांगड्यांनी IITक विरोध केला. IIT प्रकल्प आयलो जाल्यार आमच्या गांवचेर परिणाम जातलो अशें समितीचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. IIT प्रकल्पाक अजून मेरेन गोंयांत कायम जागा मेळिल्ली ना. आतां IITचो विशय परतून एक फावट मान वयर काडटा काय कितें अशें दिसपाक लागलां. सांगे काणकोण शेळमेळावली परत सांग्यार उपरांत धारबांदोडा आनी कोडार ह्या प्रकल्पाक खर विरोध जाल्लो. फाटल्या वर्सा कोडारच्या थळाव्यांनी IITक खर विरोध केल्ल्यान IIT प्रकल्प थंय रद्द जाल्लो. मात आतां IIT खातीर 3 जागा निश्चित केल्ल्याचें आयकुपाक येता. तातूंत फोंड्या केरीच्या बुदकाम पठाराचें नांव आशिल्ल्यान केरी नागरीक कृती समितीन विरोध केला. सोमारा समितीन पत्रकार परिशद घेवन प्रकल्पाक आपलो विरोध दर्शायलो. बुदकाम पठार पर्यावरण शिपणावळ वैज्ञानीक नदरेन खूब म्हत्वाचो आसा. पठाराच्या मुळाक जायते गांव आसात तशेंच ह्या पठाराचेर आयुर्वेदीक वखदां आसात. ह्या सुवातेर व्हडा प्रमाणांत उदकाचो सांठो आसा. ताचेर लोकांची शेतां भाटां कुळागरां निंबून आसात. देखून ही जमीन गांवा खातीर म्हत्वाची आसा. IIT आयली जाल्यार गांवचेर परिणाम जातलो. देखून गांवांत IIT नाका हाचेर समिती ठाम आसा. मजगतीं IIT फार्मागुडेर वेवस्थीत चल्ल्या. तरी पूण ही जमीन हडप करपाचो जो प्रकार चल्ला तो सरकारान बंद करचो अशें समितीचो वांगडी रामकृष्ण जल्मीन सांगलें. कालूच दैनिक गोमंतक ह्या पेपरात एक न्यूज आयली. ती न्यूज अशी आसा IIT साठी 3 जागा निश्चित आनी ह्या 3 जागेर आमची जी बुदकाम पठाराची जागा आसा तिचो उल्लेख आसा. IIT आयली जाल्यार नोकऱ्यो कसल्या प्रकारच्यो जातल्यो आनी गांवकारांक ताचो कितें फायदो जातलो. तितले क्वॉलिफायड लोक गांवांत आसा काय कितें आनी 12,36,000 स्क्वेअर मिटर जमीन तुमी SEZ खातीर घेतलेली. SEZ म्हणजे कितें स्पेशल इकॉनॉमिक झोन. थंय एक वेगळोच गांव तयार जातलो. आतां इतली ही जमीन परत घेतली म्हणजे परत तोच प्रकल्प नांव ताका SEZ नासा. म्हणून आमी पयलींच सरकाराक म्हणजे आमची एक सरकारा कडेन विनंतीच म्हणजे करपाक आयल्या की हें करपाचें ना. अजून सरकारा कडल्यान काय येवंक ना. ऑफिशियल येतले तेन्ना फुडलो प्रोसिजर आमी मागीर करतले एज अ कृती नागरीक. ते जाग्यार IIT जावपा दिना ना आमचो हे विरोध आसा. आसाच बाकी कडेन ज्यो जागो आसा जे इंडस्ट्रीज म्हणून जे पळय हे केल्ले आसा नोटिफाय केल्ले आसा त्या जाग्याचेर तुमी अर्थ प्रत्येक गांव हो डिस्टर्ब कित्याक करता. गांवपाट कितें तरी सांबाळपाक जाय. आमी जर महाराष्ट्रान वचत आयज प्रभाकर पोरे म्हणून एक सरपंच आसा तेणें आपलो गांव डेव्हलप केल्लो आसा विदावट एनी टेकिंग एनी कोणाचो हेल्प. असो गांव हमारा जावं शकता. आमचो विचार तो आसा गांवपण राखपाक जाय. आज मोठे मोठे सेलिब्रिटीज सिटीनी रावतात आमच्या कुस्तार पयशे करतात आनी शेवटी फार्म हावस खंय तरी पठार घेवन थंय बांदतात. आनी आमकां जर देवाच्या दयेन जर आमकां येदो व्हडलो पठार आमकां फार्म हावसूच जर आमकां देवान दिले आसा ते आमी कित्याक मोकळे करचे. तो जो पठार आसा सादारण तो सरकारान एक्वायर केल्ली 12,32,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आनी ती वेगवेगळ्या कारणां खातीर सरकाराक सुद्दां आंदोलन जाल्यार फाटीं घेवची पडली. खरें तर हो पठार जो आसा तो एनवायरमेंटा खातीर इरिगेशना खातीर मागीर डायवर्सिटी खातीर सायंटिफिकली हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. तर कितें तर ही जो सरावंडींग तेच्या बरोबर सरावंडींग विलेजीस आसा ताका 5 विलेजी लागता. जो बुदकाम मेन पठार आसा तेजे सरावंडींग 5 विलेजी आसा. ज्या वयले प्लेटून प्रचंड प्रमाणांत उदकाचे साठे आशिल्ल्या कारणान हांगासरले शेतां भाटां आनी कुळागरां हांगासरल्यान उदक वयता आनी ताका लागून हांगा सरावंडींग एरिया जी हांगासर उदका खातीर एरिया आसा. IITचो विशय जो आसा ती नॅशनल इन्स्टिट्यूट आसा आनी ऑलरेडी ते फॉर्मालिटी चालू आसा म्हणटकीर थंय वेवस्थीत चल्ला. आनी आमचे म्हायती प्रमाणे पार्सेकर गव्हर्मेंट आसतना थंय ऑलरेडी 700 लोकांची भुरग्यांची रावपाची वेवस्थीत हॉस्टेल ऑलरेडी बांदलेली आसा. तरी पण हो जो जमीन जो हडप करपाचो प्रकार जो चल्ला तो सरकारान बंद करचो आनी हो परत एकदा लोकांक तुमच्या विरोधान किंवा रोश उकडून घेवचो न्ही अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी जर तुमचो विचार आसा तो ताबडतोब फाटीं घेवचो अशी आमची भुमिका आसा. आमच्या MLA कडेन आमी जे डिस्कस केला ते फुडें हो CM कडेन उलयतलो. हांव CMची चूक करना कारण CMन हें पळयलां तें फक्त एक लँड म्हणून पळयलें
पूण ह्या पठाराचेर जी वनस्पती आसा, जी आयुर्वेदीक वनस्पती आसा, तें जेन्ना ताका कळटलें, कारण तो स्वता आयुर्वेदीक दोतोर, तेन्ना म्हाका दिसता तो प्रोजेक्ट थंयच उरतलो. तो वयल्यान आमकां एप्रिसिएट करतलो नागरीक कृती समितीक की तुमी हें जतन करून दवरलां आनी हें तुमी फुडें जतन करून दवरपाक जाय. हें हांव 100% दोतोर आमचो प्रमोद सावंता कडल्यान अपेक्षा दवरता आनी तो 100% हें करतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.